नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन वाडयलो रेपो दर, रीण जातले म्हारग, सर्वसामान्य लोकांक बसतलो फटको। पुलीस कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर करतलो यत्न, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनाचे आश्वासन। म्हादयच्या मुद्द्याचेर सभाघर समितीन मुख्यमंत्र्याक जारी करचो समन्स, आमदार विजय सरदेसायांची मागणी। सरकाराची मजत घेनासतना एचपीडीए करतले आत्मनिर्भर, सांगता अध्यक्ष दाजी साळकार। पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बंगल्याचेर करात कारवाय, ना जाल्यार परतून करतले आंदोलन, आम आदमी पार्टीची शिटकावणी। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। म्हादय वांटोवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयांत गोंयची बाजू खरपणान तयार करप हो आतां एकूच पर्याय आसा असो निर्णय हाऊस कमिटीच्या बसकेन जाला। दुसरे वटेन हाऊस कमिटी हो फकत एक फार्स आसा अशी टिका विरोधकांनी सरकाराचेर केल्या। म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळोवपाच्या केंद्र सरकाराच्या कटान सरकाराचो मुखेली आसत जाल्यार हाऊस कमिटीन मुख्यमंत्र्याक समन्स कित्याक धाडलो ना असो प्रश्न विजय सरदेसाय आनी आपाचो आमदार बेंजीन केला। म्हादय वांटोवपा खातीर सरकारान स्थापणूक केल्ल्या हाऊस कमिटीची पयली बसका बुधवारा जाली। जे म्हणसर मुखेलमंत्र्याक हाऊस कमिटी समन करना ते म्हणसर हाऊस कमिटीची खरें पर्पज कितें आसा तोच पयलीं कळना। कित्याक वयलूच लेवल जर कॉम्प्रोमायज जावना जाल्यार हें सगळें आमी करता तें टायमपास, हें एक जावन। दुसरें अर्जंट हियरिंगां घेवपाक खंयच ताणें डिमांड करूंक ना। तें उतर 2 वर्सां आमी घेतलें ना, कित्याक कोवीड जालें। ताजें मागीर कितें जालें तें तांकां उत्तर ना। तिसरें म्हणटा तें तांणी म्हणलां की 2002 30 एप्रील 2002 असोच एक DPR एप्रूव जाल्लो। मागीर पर्रीकार ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वाजपेयी मेळ्यान गेलो आनीक सप्टेंबरान हो DPR एबेयन्सान दवरलो। म्हजो ताका प्रश्न आशिल्लो हाऊस कमिटीचे चेअरमॅनाक, 2002 कोणाचो सरकार आशिल्लो सेंटराक आनी गोंयांत? तीच पोजिशन आतांय आहा, सेम पार्टीचो सरकार आहा। सो आतांच्या प्रधानमंत्र्याक तुमी कित्याक मेळचे ना आनी तो ते DPR एबेयन्सान कित्याक दवरूचो ना? 2002 जाता जाल्यार 2023 कित्याक न्ही? पळय लक्षांत घ्या, आमकां म्हादयचो विशय जो आसा तो 2 स्तरांचेर झगडपाचो आसा। एक आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल आनी दुसरो आसा तो सुप्रीम कोर्ट। त्यामुळे आज जी मिटींग जाल्या पळय त्या मिटिंगेक जे आमचे सदस्य जे आसात तांणी जे काही पॉयंट्स काडले तातूंत खुबशे वॅलीड पॉयंट आशिल्ले जे आमकां सुप्रीम कोर्टान मदत जावंक शकता, हेल्प जावंक शकता। ते आमी दोनूय बाजू लूज सोडून उपेग ना। हें जे आतां भितर चलता तें ही सगळीं नाटकां। सो वी आर लिवींग इन अ फॉल्स सेन्स ऑफ होप, फॉल्स सेन्स ऑफ होप, फॉल्स सेन्स ऑफ सेक्युरिटी। पळोवपाक गेलें जाल्यार कितें करपा जाय तें कोण सारकें उलोवपाक घट थांबून दवरलें ना। CM कॉम्प्रोमायज जाल्लो आनी CM कॉम्प्रोमायज जाल्लो आनी हें कॉम्प्रोमायज जाल्लें सगळें सिट्युएशन आतां सगळें हिंग मांडा वयली ही कांयच ना। ओन्ली इश्यू इज दॅट वी हॅव टू सेव म्हादय बेज्ड ऑन एनवायरमेंट। पूण एनवायरमेंटाचें कितकोन सेव करपाचो हो प्रोसेस उलोवपाचें लक्ष जायना हिंग फकत ब्लेम गेम की एंड परमिशन दिल ना, फॉरेस्टा क्लियरन्स जाय, क्लियरन्स जाय। अरे ती क्लियरन्स जाय तेजे उलोवपाक हे कमिटी ती क्लियरन्स दिली जाल्यार मागीर कितें? You need to protect Goa's land, no, by showing that you have got the ecosystem, you have got a wildlife sanctuary, you have got tiger reserves. Our suggestion is we have to have our case very strong in Supreme Court. Okay. That is the only final correct? We can fight only having our case very strong in Supreme Court, and it has to be that we have to preserve आमचे इकोसिस्टम has to be preserved. उदक आमचे पळयात जी म्हादय आसा आमचे सँक्च्युरींतल्यान पास जाता ते तर बंद जाले जाल्यार
आमची सगळी इकोसिस्टम विल गेट डिस्ट्रॉयड. आमची जनावरां, झाडां, फ्लोरा, फॉना सगळें विल गेट डिस्ट्रॉयड. सो दॅट इज आवर स्ट्रॉंगेस्ट पॉयंट. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन 2022 ते 23 निमणे मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीचे बसकेन रेपो रेट 0.25% वाढयल्या. समितीच्या मधल्या 4 सदस्यांनी रेपो रेट वाढोवपाच्या निर्णयाच्या समर्थनात मतदान केले. हे नवे वाडीक लागून रेपो रेट 6.50% पावल्या. मे 2022 पासून आता मेरेन एकूण 6 फावट रेपो रेट वाढयल्या. ही वाढ 2.25% इतली जावन आसा. देखून आता घरांचे रीण, गाडी घेवपाचे रीण म्हारग जातले हाचो फटको सर्वसामान्य लोकांक बसतलो. Guidance on climate scenario analysis and stress testing. So these measures together will ensure that our financial system also starts developing, starts building in the forces of resilience to withstand any possibility or any possible emergence of vulnerability to climate change. And I think these measures are quite timely. These are the first set of measures. There are a few other measures which will follow in due course. But for the time being, we are announcing these 3 measures. The next one relates to expansion of the scope of the TREDS platform. For the benefit of MSMEs, the Reserve Bank had introduced a framework in 2014 to facilitate financing of their trade receivables, that is the trade receivables of the MSMEs, through the trade receivables discounting system, that is the TREDS. It is now proposed to expand the scope of TREDS by first providing insurance facility for invoice financing, second permitting all entities and institutions to undertaking factoring business to participate as financiers in TREDS, and third permitting rediscounting of invoices, that is developing a secondary market in TREDS. These measures are expected to improve the cash flows of the MSMEs. म्हापशा वाठारांतल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न बेगोबेग सुटावप करतलो अशें आश्वासन उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सनान दिलें. बुधवारा म्हापशा पुलीस स्टेशनाची पळोवणी केल्या आनी पुलीस कर्मचाऱ्यां वांगडा खासा बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच पुलीस खात्यान आशिल्ल्या पुलीस कर्मचाऱ्यांचो उणाव लेगीत बेगीन सुटावो जातलो अशें वाल्सनाचें म्हणणें. I had an interaction with our staff. उनके grievances सुना जितना भी possible है. We will try to address all the grievances. उसके बाद हम अभी दोपहर में एक बड़ा खाना भी arrange किया जिसमें we will all have our lunch together. So in fact the SDPO Dalvi Sahab and PI Paresh is doing a good job. They are leading the team very well. So मापसा में काफ़ी अच्छा policing it's happening now. And I came directly to take the feedback directly. The response, they are very happy working in the police station. फिर भी as a police officer grievances तो रहता है because 24/7 ड्यूटी है. So जिस हिसाब से we should have the staff strength compared to the population, vis-a-vis the population, the staff should be more. So we are actually recruited a lot of new officers. तो हमारा नया officers आने के बाद तो might be that shortage of staff will be sorted out. We will put this word to headquarters as well. Whatever the grievances which are raised, जो SP office के level पे sort out कर सकते हैं, I will sort it out. And जो भी headquarters level में है या फिर policy decisions है, we will raise it to the concerned authorities. Accidents के बारे में बोल रहे हैं कि accidents में there are a lot of people ड्राइविंग रैशली. सो इसमें पुलिस कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर. जितना भी हमारा पॉसिबल हम एक्शन लेते हैं. सो इट्स आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल आउट देयर टू मेजॉरिटी टू द पेरेंट्स कि अपने बच्चों को जब बाइक देता है, इफ दे आर ड्राइविंग द बाइक, प्लीज इंसिस्ट ऑन वेअरिंग हेल्मेट्स. सभाघर समितीन मुख्यमंत्र्याक समन करच्या आनी गोयच्या मुख्यमंत्र्याक विश्वासान घेवनूच मादे वळोवपाचो निर्णय घेतला. ह्या अमित शाहान केल्ल्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्या कडल्यान स्पश्टीकरण घेवचें अशी मागणी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाईन केल्या.
तसेच सध्याचे सभापती, सभाघर समितीचे अध्यक्ष आणि विधिमंडळ सचिवाक इतलोसो अणभव ना, देखून ह्या सभाघर समितीच्या बोर्डाचे तज्ञ घेवंक जाय. सभाघर समिती कडेन चड बळगें आसता आणि ताचो फायदो आमी करून घेवपाक जाय अशें मत विजयान ह्या वेळार उक्तायलें. हो स्टँड आसतलो की मुखेलमंत्र्याक पयलीं समन करता की गृहमंत्र्यान जो स्टेटमेंट केला, जो बॉम्ब गोंयचेर घाला की मुखेलमंत्री पार्ट एंड पार्सल आशिल्लो म्हादय डायवर्ट करपाची डिसिजनाचो. हे हाजेर खुलासो मुखेलमंत्र्यान करूंक जाय, नाल्यार ती हाऊस कमिटी करून कांय फायदो ना. हाऊस कमिटीन पयल्यान ते पयलीं मुखेलमंत्र्याक समन करूंक जाय, क्लॅरिफाय करपाक हें कितें पोजिशन हें एक. दुसरें म्हणल्यार जे स्टेप्स आमी घेतले, हाऊस कमिटी कशी कॉन्स्टिट्यूट करतले, तातूंत कोण एक्सपर्ट्स आसतले, तांचो टर्म्स ऑफ रेफरन्स कितें आसतले, हे सगळें फिक्स जावपा खातीर तांणी थोडे ऑन सायंटिस्ट ऑन बोर्ड घेवपाक जाय. जे पयलीं बाबू नायकान 9166 प्रकरणांत हाऊस कमिटी जाल्ली, तातूंत थोडे मेंबर आशिल्ले, तांची एडवायस घेवंक जाय. कित्याक म्हाका दिसता आतांचो स्पिकर, आतांचो हाऊस कमिटी चेअरमॅन, आतांचे लेजिस्लेचर सेक्रेटरी, हांकां हे हाऊस कमिटीचेर तशें एक्सपिरियन्स ना. हाऊस कमिटी म्हणटा खूब पावर आसता. आमी फक्त गोंयान हियरींग न्ही, आमी कर्नाटकान वचून हियरींग करूं येता, महाराष्ट्रान वचून करूं येता. म्हादय म्हणटा ती 70% गोंयांत टच जाता, 20% महाराष्ट्राक जाता आनी 10% किंवा 20% कर्नाटकाक जाता आनी 10% महाराष्ट्राक जाता. सो हे तिनूय स्टेटीन आमकां रोल आहा. सो तो रोल कसो खेळप हो म्हाका दिसता 9166 वेळार जे कोण मेंबर बी आशिल्ले त्या एनवायरमेंटली कॉन्शियस सिटीजन तांकां बरोबर घेवन ते करपाक जाय. ताजे पयलीं हाऊस कमिटी मे 21, 2023 मेरेन, कर्नाटकाचे इलेक्शन जाय मेरेन टायम पास करपाक हाऊस कमिटी आमकां नाका. हाऊस कमिटीचे पयलें काम म्हणजे मुखेलमंत्र्याक समन करूंक जाय की बाबा तूं तुजो रोल कितलो आहा, गृहमंत्री सांगता तेजेर तूं खुलासो दी. हे जे म्हणटा ते करना ही हाऊस कमिटीचेर आयवश. SGPDA जो बदल गरजेचो आशिल्लो तो केल्या उपरांत आता ती परत एक फावट स्वतंत्र रितीन काम करतली. सरकाराचो लेगीत आदार घेनासतना महसूल एकठांय करून सगळी कामां जातली अशी माहिती SGPDAचो अध्यक्ष दाजी सरकारान दिली. तशेंच सोपो कराची टेंडरिंग प्रक्रिया सारकी जायना म्हणून सदांच आरोप प्रत्यारोपांचे सत्र चालूच आसतले. या प्रक्रियेचेर उपाय काडून ती तांत्रीक मंजुरी खातीर धाडल्या. तर पयलेच फावट फेस्ताक सुमार 18 लाखांचे महसूल एकठांय जाल्ल्याची खोशी दाजी सरकारान उक्तायली. सांगून दिसता की फाटल्यान कितें जालां वॉज म्हाका दिसता डार्क बॅकग्रावंड. आमकां खूब वायट परिस्थिती आमची आशिल्ली, म्हणजे PDA चलताली की ना हाजो हें आशिल्लो. पूण आज आमकां वी आर व्हेरी हॅपी दॅट आमी एक एक गोश्ट स्ट्रीमलायन करत, बिलां फारीक करपाची आशिल्ली, लायबिलिटी कितें कितें आशिल्ल्यो त्यो करून म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट इयर म्हाका दिसता दीस PDA विल हॅव इट्स ओन फंड्स टू ऑपरेट. बाकीच्यो गोश्टी म्हणजे सरकाराचेर चड डिपेंड न रावता आमचोच रेव्हेन्यू इतलो वाडटलो की आमकां सेल्फ सस्टेन करपा खातीर आमकां बरी पडटली. अश्यो थोड्यो गोश्टी ह्या वर्सा भितर जाल्या. टेंडरिंगाच्या बाबतींत इतली वर्सां केन्नाच जावना आनी थंय हो पयशे घेता, तो पयशे घेता, हो खाता, तो खाता. पूण आमी जेन्ना पसून चार्ज घेतला तेन्ना पसून आमी टेंडरिंगाचो प्रोसेस स्टार्ट केल्लो. फाटल्या विकान आमी तो टेक्निकल सँक्शनाक धाडलो. सो मे बी थंयच्यान आयले की आमी इमिडिएटली ताचो टेंडर काडटलो. सो फाल्यां पळय एलिगेशन्स जाता ती पयलीं बंद जातली. सो तो एक आमी भाग घेतलो. सेकंडली SGPDAच्या हांगा तुमी फुडें जागो आसा आमचो आनी सदांच फेस्त जाता ते म्हणजे वर्साक एकदां फेस्त जाता. ह्या फेस्ताक आमी ह्या वर्सा अरावंड 18 लाख रुपया कलेक्ट केले. फॉर द फर्स्ट टायम 18 लाख रुपया PDAक आयल्या. हाच्या पयलीं जेन्ना फेस्तां जाताली तेन्ना 2.5 लाख, मॅक्झिमम 3.5 लाख रेव्हेन्यू येतालो. तो कित्याक येतालो हांव खबर ना. पूण आतां जेन्ना आमी चार्ज घेतलो तेन्ना फर्स्टूच वर्साक आमी 18 लाख रुपया आमी ताचो रेव्हेन्यू कलेक्शन केलें. आनी हें करता आसतना आमचे गोंयकार भाव जे फर्निचरवाले आसा तांकां रेट कमी धरून तांकां जागो पसून चड दिवन आमी हो कलेक्शन केला. अशें न्ही की आमी कोणाक हें दिवना. सो तांकांय आमी चडांत चड बेनिफीट दिलां कित्याक ते ट्रेडिशनली हांगा येवन घालताले. सो तांकां आमी बेनिफीट दिवन हो 18 लाख रुपया ह्या वर्सा आमी कलेक्ट केला. आनी डेफिनेटली दुसऱ्या वर्सा आमी वी वील सी दॅट इट इज क्रॉसिंग 25.
जर 30 दिसां भितर पोरण्या गोंयांतली ही बेकायदेशीर इमारत मोडून उडयना जाल्यार परत एक फावट आमरण उपोशण करपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना अशी शिटकावणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सरकाराक दिल्या. तशेंच जर हायकोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करून उडोवपाक शकता जाल्यार ह्या हेरिटेज सायटीचें अस्तित्व आनी कितें उरलां अशी खंत उक्तायत इतिहासकार प्रज्वल साखरदांडेन सरकाराक प्रश्न उपरासलो. 2021 जेन्ना हांवें आमरण उपोशण केलें 5 दिसांनी सरकाराक जाग घेवन त्या वेळार ही ऑर्डर TCPची जाल्ली आनी ताजे मातशे पयलीं आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान ही ऑर्डर पास केल्ली आनी ताज्या उपरांत हांवें उपोशण सोडल्या उपरांत जेन्ना ही एक्शन जाल्या उपरांत विलेज पंचायत ऑफ से ओल्ड गोवान बाय फॉलोईंग ड्यू प्रोसेस एज प्रिस्क्रायब्ड अंडर गोवा पंचायत राज एक्ट तांकां डेमोलिशन ऑर्डर इश्यू केल्ली. जी डेमोलिशन ऑर्डर आज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत 1 पणजे हांगा नॉर्थ गोवा पणजे हांगा पेंडींग आसा. वाय these departments have issued these orders without following due process of law, and there can be only one reason, आनी एकूच कारण आसूंक शकता की तांकां खबर आसा की ती ऑर्डर चॅलेंज जातली आनी चॅलेंज करपाचे इंस्ट्रक्शन्स आसतले आनी सरकार खंय तरी नरम रावतलो आनी ह्यो ऑर्डरीक कॉस्ट जातलो. हाजो अर्थ सरकार इनडायरेक्टली बाय सबवर्टींग ज्युडिशियल प्रोसेस ते इलिगल स्ट्रक्चर तशेंच उरपाक जाय म्हणून खंय तरी मदत करता आनी हाजे बद्दल म्हाका कांयच डावट ना. इफ यू डोंट टेक एक्शन विदीन नेक्स्ट 30 days एज पर लॉ विच यू आर एंटायटल्ड टू डू, we will take future course of action. High Court judgment dila squashing the order of the Supreme Court in directing director of ASI ताणी ऑर्डर काडिल्ली की ते इलिगल स्ट्रक्चर जे वर्ल्ड हेरिटेज सायटान आसा तें डिमॉलिश जावपाचें म्हणून ते ऑर्डर स्क्वॉश केल्ली आसा हायकोर्टान. एंड आय फील दिस इज आय डोंट अंडरस्टँड, दिस इज टोटली शॉकिंग. सो आमी हेरिटेज वाचोवपाक सोदता काय कोणाक वाचोवपाक सोदता? And what is this compulsion on the part of the High Court to pass this order revoking the order of the Archaeological Survey of India which called for demolition? दोनापावल हांगा आशिल्ल्या राजभवनाच्या प्रवेशद्वारा मुखार पर्यटकांक तशेंच थळाव्या खातीर घातिल्लें बाग तुटून पडल्या. त्या खातीर करंजसाळे दर्यादेगेर पळोवन सैमाचे आनंद घेवपा खातीर आयिल्ल्या लोकांची गैरसोय जाता. तशेंच ह्या वाठारांत सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी कचरो उडयल्ल्यान कारणान हांगा घाण वास मारता. गव्हर्नराचो राबितो आशिल्ल्या ह्या वाठाराची संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दखल घेवपाची सामकी गरज आसा. म्हज्या मतदारसंघान बरे रुंद रस्ते, जमनी पोंदाक वीज केबल आसात, जी सगळी बऱ्या मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो आसा. कांय उपक्रम आसात जे चालीक लावपाची गरज आसा, जशी CDP जी अजून मेरेन खंयच्याच पिडीएन चालीक लायिल्ली ना. सध्याचो अध्यक्ष नगरपालिकेच्या कामाविशीं गंभीरतायेन काम करता तशें दिसता तरी, पूण सरकारी वटेनचो अर्थीक आदार तांकां मेळना अशी खंत गोवा फोवडाचो मुखेली आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी SGPDAच्या बसके उपरांत उक्तायली. My constituency has got good roads, wide roads, underground electricity, underground power, which are all qualities of good infrastructure, which invites good builders. But there are some unscrupulous builders who get away with nonsense. There are some policy initiatives that need to be done, one of which is the CDP. No PDA has initiated a comprehensive development plan post the ODP. Nobody does a post-occupancy audit. These are instruments which can be done to improve the working of the people. It appears that this present chairman is serious about what he is doing. It appears, initially it appears. However, he doesn't seem to be getting financial support from the government. And I do hope that he pursues matters well. Whatever improvement that needs to be done for our constituency can be availed. गोंयांत टायगर रिझर्व करून दवरपाची गरज ना अशे पर्येची आमदार आनी रान महामंडळाचे अध्यक्ष दिव्या राणी हांणी सांगले. उच्च न्यायालयात खटलो दाखल केला आनी आमी खूब बळिश्ट आसा,
पुराय जनतेक सरकाराचेर विश्वास आसा, देखून आमची म्हादय आमकां मेळटली अशें देवयान म्हणटा. Tiger Reserve Bina. My say is we should just stick to the way we are, and we have filed a case in Supreme Court, and we are very strong. कित्याक उदक व्हांवता आमचे दोन सँच्युरी येतल्यान आनी भीमगड सँच्युरींतल्यान सकयल देंवता आमचे 2 सँच्युरीन वता. सो टील यू गेट क्लियरन्सीस फ्रॉम द सँच्युरी कशें परमिशन मेळटा. आमचे चेअरमॅन आसा न्ही, जे कितें आसा ते डिसायड करता. लेट चेअरमॅन डिसायड न्ही, वॉट एवर इट इज. वी आर ओपन टू एवरीबडी. वी हॅव पीपल फ्रॉम ऑल पार्टीज इन द कमिटी. This committee is to discuss Madhe, because this is not a party विषय न्ही. This is for entire Goa. Only तू हांव फाल्यां, we are all one in this. It shouldn't be, we shouldn't divide it की हांव एक पार्टीचो तू दुसऱ्या पार्टीचें म्हणटा, because this is, we shouldn't do politics regarding this. Madhe, we are all together and we should be all together to see that water doesn't get diverted from Goa. सगळ्यान आमकां सगळ्यान चड 70 आमकांच लागता. If it enters North Goa, it enters from Surla, from our 70 एंटर जाता म्हादय from North Goa. So सगळ्यान जास्त अफेक्ट जातले आमकां. आमची सँच्युरी म्हादय सँच्युरी आमच्याच मतदारसंघान आसा. सो सगळ्यान अफेक्ट जातले आमकां. सो कोणाक चिंता करपाची गरज, सगळ्यान अफेक्ट जाल्यार आमकां अफेक्ट जातले. सो एंड दीस इश्यू इज फॉर एंटायर गोवा. So we are all in it together, and we will see that we are united to fight this together. We will see. न्ही आमचे चेअरमॅनाक मातशे कमिटी आज जावनी फर्स्ट मीटिंग आमची. We will our chairman will brief you all after the meeting. No. तांणी स्वताच जावन, कित्याक सगळ्यांक टेन्शन जालां हाजे बद्दल. दे आर, पूण तांकां खबर आसा, तांकां विश्वास आसा. तांणी इतलोच ठराव घेतला की बाबा आनी भाभी कितें डिसायड करता आमी तांचेर आसा, सरकाराचे बरोबर आसा. बुधवारा शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालक शिक्षक संघ आणि स्वामी विवेकानंद कला क्रीडा संघ हांच्या जोडपालवान आदले प्राचार्य मनोहर पेंडसे हांचो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हांचे हस्तुकी ताचो भोवमान केलो. ह्या वेळार पेडणे तालुका विकास समितीचे अध्यक्ष व्यंकटेश नायक, विवेकानंद कला क्रीडा संघाचे अध्यक्ष अमोल असोलकार, विद्यालयाचे उपप्राचार्य कीर्तिमाला परब, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष शेखर पेडणेकर आणि हेर हाजीर आशिल्ले. इतकी उत्कृष्ट भाषणं केली, आपण त्याला कवितेची जी ओढ लावली, त्याचं दर्शन तुम्हाला या ठिकाणी झालेलं आहे. मित्रांनो, शिक्षण पद्धती बदलत राहते. कधी काली गुरुकुल होतं, तो काळ वेगळा होता. नंतरची पद्धती जी आहे ती आपण त्या माध्यमातून आपण जात आहोत. आता पुन्हा आणखी काहीतरी नवं येत आहे. ते कितपत चांगलं असेल आज काही सांगता येत नाही. कदाचित तुम्ही आता 11वी 12वी शिकता, तुमच्या मागून जे येणारे विद्यार्थी असतील, तुमच्या हायर सेकंडरी, पुन्हा एकदा सगळ्यांना सेकंडरी विद्यार्थी म्हणता जाईल. कारण आता 6 वर्ष झाल्यानंतर, वय झाल्यानंतर शाळेला आगमन, आता ते 3 वर्षावरती त्यांनी खाली आणले. 3 वर्षाच्या बाळाला शाळेत आणलं जाईल आणि 12वी आता पास होईपर्यंत माध्यमिक शिक्षक आपले विद्यार्थी पूर्ण राहणार. ही सगळी प्रक्रिया बदलत जाईल. नव्या गोष्टी घडत राहतील. जग बदलत जाईल. मोठ्या प्रमाणावरती या देशाचा उत्कर्ष होत आहे, तो आणखी होत राहील. आणि आता मानलं जातं की आपण विद्येचं बाहेरघर आहे, बुद्धीचं सामर्थ्य या देशामध्ये आहे, आणि नॉलेज इज पॉवर हे तर सिद्ध झालं. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतायेविशीं सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल लागल्या उपरांतूच केंद्रीय वेंचणूक आयोगान धनुष्य बाण कोणाचो हाचेर निर्णय घेवचो अशी मागणी शिवसेनेचो ठाकरे गटाचो फुडारी उद्धव ठाकरेन केल्या. तशेंच वेंचणूक आयोगान शिवसेना पक्ष मुखेली पदांची वेंचणूक जावपाक दिवची अशी मागणी उद्धव ठाकरेन केल्या. उद्धव ठाकरे हांच्या पक्ष मुखेली पदांचो कारकीर्द 23 जानेवारीक सोंपतलो. त्या गद्दारांनी शिवसेनेवरती दावा करावा हे अत्यंत नीचपणाचं आणि विकृत असं एक कृत्य आहे. त्यांनी एकतर अपात्रतेचा फैसला हा आधी व्हायला पाहिजे, कारण आधी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेलेला आहे आणि त्याच्यानंतर म्हणजे जुलै महिन्यामध्ये हे घडलं. जुलै महिन्यामध्ये हा गद्दार गट जो आहे तो निवडणूक आयोगाकडे गेला आणि त्यांनी शिवसेनेवरती दावा केलेला आहे. तत्पूर्वी जे काय घटनेमध्ये लिहिलेलं आहे, मग आर्टिकल 10 असेल, आणखीन काय असेल, मी काही घटनेचा अभ्यासत नाहीये,
पण काही घटना तज्ज्ञांची जे काही बोललो आणि काही घटना तज्ज्ञांनी उघडमत व्यक्त केलेला आहे त्या मताप्रमाणे अपात्रतेचा निर्णय हा लवकर व्हायला पाहिजे आणि तो निर्णय काय असेल हे त्या घटना तज्ज्ञांनी साधारणतः मत व्यक्त केले, त्याच्यात सांगितलेलं आहे। मग मुद्दा हाच आहे की ते जर का अपात्र होणार असतील आणि अपात्र होण्यास लायक असतील, पात्र असतील, तर मग हा दावा त्यांचा निवडणूक आयोग कसा काय गृहीत धरू शकते? मग जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागत नाही त्याच्या आधी हा निकाल लागू नये असं आमचं मत आहे। हे सगळ्या घटना तज्ज्ञांचं मत आहे। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।